पास्क ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार वाट. हीच वाट जेजून आपल्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां उक्ती केली. मनशाच्या उतराक न्हय, बोगो देवाच्या उतराक पाळो दिवंक जाय अशें धर्मदूत महादोन सोबे मुखार उलयले. तीच देवाची खुशी आसली. जेजूच्या मरणा उपरांत ताचें पुनर्जिवनपण आनी तातूंत आमी ताची बागेली. देवान जेजूक संवसारांत पाठोवन तीच शिकोवन दिवंक लायली. पूण हे फारिजेवांच्या आनी धर्मशास्त्रांच्या मनशांनी तांच्या मनांत वचो नासली. दोनया ही शिकोवन आमकांय अवघड लागता. आमी चुकता तेन्ना तुज्या पवित्र आत्मो आमच्या वयर आमची मनां उजवाडाय आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणांत आमकां वांटो आसा हें सोत आमी मानून घेवंक आमचें मन उगड. प्रमाणीक मनीस देवा संबंदीन जियेता. देवाच्या नीज संबंदान जियेतलो मनीस देव जिविताचो भागीदार जाता. देवा संबंदान जिवंक आमकां मागणें एक दिरादीक उपाय. एक जाणार आनी भाग्यवंत मनीस म्हणून प्रेयर इज नॉट जस्ट आस्किंग फेवर्स, इट इज ग्रोईंग इन रिलेशनशीप विथ गॉड. मागण्या वरवीं देव संबंदान आनी देव जिवितान वाडूंक गरज. प्रमाणीक मनीस पेल्या संबंदीन जियेता. पेल्या तांय बरें संबंद सांबाळटा तेन्ना आमी जेजूचे कुडीचो एकचार सांबाळटा आनी जियेता. आमच्या संबंदीत आनी एकवटीत जिविता वरवीं जेजूचें जिवीत भांगयता. जेन्ना कुटुंबांत, वाड्यांत आनी फिरगोज समुदायांत आमी एकवटान जियेता तेन्ना आमी जेजूची कूड घडटा, ताचें जिवीत जियेता. तर ह्या मिसान वांटो घेतना जेजूचेर आमचो भावार्थी रावन दुसऱ्या सोबे आमी काकलुतसार जावंक देवाची कृपा आमकां मागुया.